Madi Samrata, Justin D'Souza, Lucas Wado, Isaac Rasta, Santan Wado, Stephen Oliveira, Santan Wado, Vivon Joshua, Jisuchapko Vizgada Wado, Leon D'Souza, Chris Wado, and Robina Karandar Lucas Wado. आणि आमची सर ते सुमा या तऱ्हेचे देवरून या पवित्रतेच्या बलिदानात भक्तीपणा आम्ही मांडू घेऊन बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक मूळ तुमचे सभे असो मुक्तिमय मान करून रोमेनेच्या 8व्या दिसा योग्य रस्त्याच्या खाल्याभोवती एकूटाम जाऊन संगता जमल्या आयची देवस्तुती मारी माणसुकीची जिबीची प्रेरणपूर्ण संदेश दिता आमचो देव पवित्र आणि त्या पवित्रपणात ताणें आमच्या रस्ता आणि आमच्या नितळ आणि निष्कळ मनात ताका महिमा दिवन आपोवणे दिला देवाक बापा म्हूण उलो मारून आमी ताची पवित्र आनी नितळ भक्ती जावची आवश्यक मरी नितळ निष्कळ जिणेद्वारे देवाक मानवली जावन जियेली कुटुंबात जियेली मरी आमचे कुटुंबाक जिवीत पवित्र करून आनी माणुसकीचे जिवीत जियोवप ही आमकां शिकयता देखून मोरये परी नितळ निर्मळ माणुसकीचे जिवीत जियोवप गरज आसची करपाक या पवित्र योगरिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया जपो आणि नो हे पवित्र रीतीन पवित्र परिमाण घेवच्या खातीर आमची पातकां बरोबर केली पातकांचे दूध सगळे आमी सांगत म्हणया हांव पातकी सर्वदा रावा आनी तुका वागणिनो म्हज्या जगण्याचा संस्कार मनाचो प्रमाण जाता सर्पद्वेदार देव आमची गप करू आणि आमची पातकां बक्षून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावो तिचे विनवणे आमचे सत्काय तांकां बळ दिवन आनी आमच्या खोटेपणांतल्यान आमकां सुखय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना भावा बहिणीनो क्रिस्ताचे सेवक आणि देवाचे घराचे कारभारी म्हणून लोकांना आमकां लेखी जाय जर एकल्यानं कारभार करून दिजेचो तो विश्वासी मनीस जावंक जाय पूण म्हजे सुविशांत सांगचे जाल्यार हांव तुमची
तुम्ही करता ते जडतेचे जावं मनशाच्या खंयच्याय रीतीसभेच्या तीर्पाचे जावं कांयच परवा करिना म्हजी सगळ्यातून हांव जप्ती करिना म्हजे अंतस्करण म्हजेर गुन्यांव मांडिना हे न्हीद तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांवकडे म्हणून जायना म्हजी जप्ती करतलो एकलोच सोमी देखून वेळ गावा जावच्या आदी सोमी परत येता पर्यंत कोणाचेय तुमी जप्ती पडची न्हय तो येवन कालोखांत लिपून आसलेले उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या अंतस्करणांतले भूत परगट करतलो तो वळ हरेकल्याक फावो दिल्ले होगलेक देवाचानच मेळटली देवाचे नितिवंताची सोडवण सरस्वराच्या हातांत आसा सरस्वराचेर पातेर राव आनी बरें आदार तेन्ना देशांत रावन शांतीन तूं जीव पळय सरस्वरा थंय आसूं सगळो तुजो संतोश तेन्ना वस्त तुज्या काळजाचे हत्रेक मागयतलो तुझे जिवीत सरस्वराच्या हातांत सोड ताचेर विश्वास दवर तोच तुजें चलत वतलो तो तुजें बरेंपण हांच्याच्या उजवाडा बरी तुजें नितिवंतपण दनपराच्या वता बरी बदलाचे करतलो वायटाक फाट कर आनी बरें आदार तेदवा देशांत शाश्वत निवास तुका मेळटलो कितें न्यायनितीचे ते सरस्वरा मानता तो आनी आपल्या भक्तांक तो कितेंच सांडचो ना नितिवंताची सोडवण सरस्वराच्या हातांत आसा गरजे एकाच्या वेळार तोच ताचे भद्र स्थान जावन आसा वय तोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मनाच्या हातांतली ताका आटयता Panzango Cristianismo Binato. त्यावेळी फरिसायांनी आणि शास्त्रांनी जेजूला विचारले, जो आमचे शिस्त तवळ उपास कर मागणे करतात आणि फरिसायांचे शिस्ती तशेंच करतात, पूण तुजे शिस्त खातात आणि पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, काजाराच्या ओवळ्याक खरेंच सांगता आसतना तुमी उपाशी घालितले. खरें तागदाचे काण व्हरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले. उपरांत ही एक ओपारी तो तांकां सांगेक लागलो,
कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारून म्हूण नवे लुगड पिंजून कुटके करिना तशें करीत बी जाल्यार नवे लुगड तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो समान लागना तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या चांदल्याचेर आनी भरिना भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान चांदी फुटता वायन पासरो जाता आनी चांदी पाड जाता देखून नवो वायन नव्या चांदल्याचेर आनी भरी जाय तशेंच पोरनो वायन पियेल्यार नव्या वायनाची रूच ना पोरनोच बरो म्हूण तो म्हणटा देवाचें उतार मिया मोरी जितच्या जिणेंत हो लक्षल्यान सहभागी जाल्ले व्यक्ती जितच्या बरकट जिणेंत ताका मेळ्ळें निराकरण आनी ताच्या मरणान ताका लाभली सरवण मोरेची काळीज आपसिता तरी क्रुसा मुळे धैर्यान उबी रावता आनी आपल्या पुताच्या कश्टा मरणांत मौनपणे वांटेली जाता देवदूत गाब्रिएलान मोरयेक सांगले नमान देवाचे कृपेन भरलेले तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली तो वर्तो जातलो आनी परमेवनाक ताचो पूत म्हूण ताका आपयतले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राजस्थान सरस्व देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां ताका राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटीक अंत आसचेना जगच्या जिणेंत आनी प्रत्येक जावन क्रुसा मुळे देवदूताची पुत्रा मोरयेक सत म्हूण दिसली नांत तिचो पूत जेजू मनशांनी तिरास्कार जालो गुर्त जावन आपल्या देवरे क्रुसाय वळवटना मोरयेन दैर सांडूंक ना वा देवा आशिला पूंक ना बगार देवाचो वाटो विचित्र म्हूण ती समजता क्रुसा मुळे मोरी देव बापाच्या कुशेक खात्तीमान घालता आनी आपणाकच खाली केल्ल्या आपल्या पुता जेजू संगी सरवणाच्या योजनांत वांटेली जाता क्रुसा उपरांत उदेता भरवसो जिविताचो मोरी जेजूच्या जिवंतपणाचो आनंद भोगली आनी देवाच्या जाणवणी हाडून ताका अर्घ दिली महान स्त्री तिने जेजूच्या क्रुसा मरणा जिवंतपणांत लाक्षल्यान भाग घेतलेल्या वरवीं तिका फावो जाल्यार वर्ते देणे आख्ख्या मनशाकाची आवय जावचे जेजूच्या कश्टा मरणा जिवंतपणांत सहभागी जाल्ली मोरी आज आमकां तिच्या भुरग्यांक जेजूच्या पासलाच्या गुटाचो अर्थ समजूंक संभ्रमूंक आनी जियोंक उलो दिता क्रिस्ताच्या क्रुसावेळे आमच्या क्रिस्तांव जिणेक अर्थ ना कित्याक क्रिस्ताच्या जिवंतपणावणी आमचो भावार्थ व्यर्थ जेजूचें मरण जिवंतपण आमच्या भावार्थाची बुन्याद आनी नव्या जिविताची उगम जर आमी ह्या पासकाच्या गुटांत वांटो गेना तर आमी निजायती निर्भागी जेजूच्या कश्टा मरणा जिवंतपणांत सहभागी जाल्ली मोरी आमची यात्रेक जिणेक नवी दिशा दाखयता आनी आमी क्रुसा सावळेंत पावन जिविताच्या उजवाडान चमकूंक आदार दिता देखून पुरीस आमच्या क्रिस्तांव जिणेचे केवळ एक गुर्त न्हय बगार आमच्या जिणेचो सूत्र क्रुसाच्या जेजून पळय ही तुजी आवय म्हणल्या उतराद्वारे आमकां मोरेच्या हातीक समर्पिला आनी तिका आमची आवय करून दिल्या देखून आमी मोरयेक आमच्या जिणेंत आवय जावन स्विकार करचे आनी तिचे संगी जेजूच्या कश्टा मरणांत वांटले जावन सरदार ताच्या सांगाता सूख भोगूंक आशिवून रावचे मंगळा बाबा तुझा नाती मुख्यालयाने ताच्या आदर्शपणे मुखार ताच्या ताब्यात दिल्ल्या पंचायत नितर्गत माडी तुम्ही त्या कुशेन वाढता पळतो तुझा आधार लाभे म्हणून लागता तुझा आमचे बाबा आमचे मागणे आहे आमच्या सर्व राजकीय मुखेल्याने नितर्गत माडी कसले म्हणजे समजून घेऊन लोकांच्या आणि समाजाच्या बऱ्या जीवितांना पुरे कैसे योजना रुपीत करून आधार देणं लागता आपल्या मुखेलीच्या सहकुटुंबाच्या संध्याने मोऱ्याचे देव घेऊन कुटुंबाच्या जीविताच्या पवित्र सांभाळून
आनी कुडीचे पवित्रताय सांबाळूंक ताची काळजा मना उजोडाय म्हूण मागता आमच्या सर्व जाणांनी आनी भुरग्यांनी तांच्या शिकपासून नाका आधुनिक संपर्क माध्यमाचो बरो उपयोग करन आदर्श जिवीत मुखांतर पवित्र सभेचे जोडून खबेन जावन परजोडून तुमकां योजना जाणांनी भर म्हूण मागता ह्या येवजणेच्या मेजवानीवर एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी जेजू सत्य जाणवायेन आनी मोगान वाडोवन नितळ निर्मळ जिणी जिवंक तुझ्या पवित्रतेच्या कृपेन भर म्हूण मागता थोडो वेळ मौनपण सांभाळून आमच्या वैयक्तिक गजाली आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं पांच संघो 104 सी परतनांत म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्त भेटा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाका देवा आमच्या मंगळ बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्ती उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदा जावं नेहमी म्हणून हृदयान मागता आमच्या सोन्या जेजूचें नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुझे रानवेक चाकांनीचेर कापडी तुवें नदर घाली आनी असो सोडून दारांच्या कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उद्देशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वापरता सरकार तांचे वापरणेक आमचे प्राण मेळ्ळे
आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र घडून मी हे पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुने क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश मरण सुसूंच्या आदी ताणें म्हणलो घेतलो, तुका देवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे कसत सांगात. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन मासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी नातें पियेयात, ही म्हज्या रगताची कास. नव्या आनी सस्मिक कराराचें रगत पातकांचे बक्षणे मनशाक तुमचे कसत आनी समेज मनशाक कसत तें वाडोवतलें, ही म्हज्या उडासा करार. Bawartaso kut pagatuya puja kusami munajiva konadori tuwe amma soraya sunia जेमकां विनोदान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्य आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेणे आमकां समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय करपणान प्रदान मागता. सर्वेस्परा हे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जराड आमच्या कवडे बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची कबूल कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेजताक तुजे परजळीत तुका मणपणान पळोवप कर. आम्हा समेजताची दया कर आमी मागता. आमकां बरी देवाची मेळी सांगाती भगवान सुसेतीचो पती भगवान देवदत्त आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मेळी मागूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू पुताय, पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार भाव, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या समुद्राची आज्ञा मनात धरून ताणें केलेले प्रार्थन हे घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र,
उदार कापळती सर्व पंथांतली सुबे आनी सर्व आकांतांतली वाटाळ. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या रक्तदान म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्रेच्या बाबाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची एकताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी.
सतीच्या बाबा तुझ्या पुत्राच्या आवडीचं उल्हास करून या पवित्र जेवणाला मी वाटून घेतला आणि त्याच्या बळी आमच्या सोडोदरा जेजूच्या जीवन तुम्ही आमकां बऱ्याची देव आणि तुझ्या आदारान त्याच जीवन दिसान दीस अधिक करून आमचे जिवीत तुम्ही सोडलेल्या बळीचे मोगाचे जिवीत जा हे आम्ही मागता क्रिस्तांच्या सौम्यावरवी आणि पवित्र तुमचे आशीर्वाद घालो ख्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा आम्हापासून विनंती कर बाळक मोरये प्रार्थना हे स्वागत बाळक मोरये सर्वेस प्राध्यापा तुका जेजूची आवय जावन मिचून काडली आणि सबारदेण्यानी तुका नेटवली या खातीर आमी तुजे सांगाता संतोष पावता आणि देवा बापाक अर्गां दिता तुझ्या जन्मा वरवीं तुझ्या कुटुंबाक तुवें संतोष हाडलोय तुझ्या जिणयेक सोडोदराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलो आमची सोडवण जावंक तुवें सहकार दिलोय ह्या खातीर आमी तुजो उपकार भोगता हांव सोम्याची चरणदासी म्हण प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण खाती जाली आनी देवाचे कुशीक तुज्या जिणयेक पयलो जागो दिलोय त्यागाची आनी कश्टाची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता देवा तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबाचे देवाची धाराळ आशिर्वाद मागून धाड आमच्या कुटुंबांत मोग एकवट आनी सेवेचो मनोभाव वृता करून आमकां प्रेरण दी कुटुंबांत संतोशाक कारण जावची व्यक्ती आमकां कर ई बाळक मारये तुजे बरे खालती जावन आमकां शिकय देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडून आमकां आदार दी सर आमच्या कश्टा दुखांत विघ्नांत आनी अनवरांत आमकां पाव आमच्या जिणयेक गरज पडचे सर तुज्या पुता लागीं मागून धाड ई स्वादीक बाळक मारये तुका मान करून व्हडा संतोशान आमी फुलां मांडून आयल्या आतां ती आमी तुका भेटयता ही ल्हान काणीक तुका मानवंदी म्हण मागता कशी ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या गोवारी प्रसार करता की तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो करण्याचो आनी बऱ्या जिणयेचो परमळ आमचे गोवारी प्रसार जायचो कर देवा तुका दिले अपरमीत कृपे मारिफात आमचे मागणे दयेन आयक आनी तुज्या काळजाचे बरेपण सासणाच्या सासणाक उगडसिता आमेन
सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत नमान मरे कृपया मरले सुमिती संगाता स्त्रियां बिते तू सदैव आणि सदैव पाव तुझे जेजू महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र भगवान पुत्रा सोले आमका प्रेम से आमका दुश्मनांतले बापाचे सुखाचे आणि पवित्र नामे आमेन